जितल्यो फास्ट ह्यो कोवीड केसी वाडत चल्ल्या ताका लागून आतां म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन लॉकडावन वचपाचे निर्णय घेतलेलो आसा। आयज उसगांव पंचायतीनूय एक मिटींग जाली पंचायत वांगड्या बरोबर जे वेंडर्स एसोसिएशन आहा तेंची, आनी तेणी फाल्यांच्यान इमिडिएट एक 8 दिसां लागून लॉकडावन वचपाची तयारी केल्ली आसा। आनी एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा ताका टायमींग दिल्लो आसा एक 8 ते 11 पर्यंत। तेज्या उपरांत कोणेच भायर भोंवचें न्ही आनी कंप्लीट लॉकडावन करपाक लोकांनी तांकां सहकार्य करचें असो उसगांव पंचायतीन लोकांक उलो मारला। आनी त्याच पद्दतीन बाकीच्योय पंचायती आतां लॉकडावन वचपाक लागल्या। मडकय मतदारसंघान टोटल 6 पंचायती, 6 पंचायतीन टोटल आयच्यान लॉकडावन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा, बंद केल्लें आसा सगळें। तशेंच तांकां एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा तांकां टायमींग तेंच्यांनी 7 ते 10 पर्यंत दवरलेलो आसा। आनी जर समज जर कोणाक मेडिसीन जाय जाल्यारूच तेणी भायर पडपाचें, अन्यथा तेणें कसलेच गजालीक लागून भायर भोंवचें न्ही। ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय। ह्या पद्दतीन सगळ्या लोकांनी ह्या बंदाक लोकांनी जो पंचायतीन स्वता निर्णय घेवन जो बंद जो पुकारला म्हणजे लॉकडावन पुकारला ताका सपोर्ट करपाक जाय। बेतकी, खांडोळा, बोमा, आडकुणा, वेरे, वागुर्मे तशेंच बोरी, शिरोडा ह्याय पंचायतींनी लॉकडावन करपाचो निर्णय घेतला आनी हेंच्यांनी तसोच टायमींग जो एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा ताका सकाळचो टायमींग दवरलेलो आसा। सो जितल्या बेगीन लोक गर्दी करिना तितल्याच बेगीन ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय आनी त्या पद्दतीन सगळ्या पंचायतींनी आयज फुडाकार घेतलेलो आसा। आमी पळयता फोंड्या बाजारान जे नुस्तें मार्केट आहा थंय भरपूर गर्दी येता सकाळची। आनी फोंड्या पयरूच बिजनस फोरमान सगळ्या शॉपकारांक उलो मारलेलो की स्वता जावन तुमी बंद करा शॉपां म्हणून, आनी तांकां टायमींग दिल्लो 7 ते 10 पर्यंत। आनी सकाळीं नुस्तें मार्केटान जी गर्दी जाता ती सदांच पुलीस येवन तांकां ती नुस्तें तांकां विकता तें बंद करचें पडटा। सो तांकां एक ऑप्शन दिल्लें आसा की मार्केटा भायर फाटले वटेन जे ओपन स्पेस आहा थंय तुमी नुस्तें घेवन बसपाचें, पण हांगासर गर्दी करूं नाकात म्हणून ते आतां पुलीस जावं म्युन्सिपालिटीचे अधिकारी येवन तांकां सदांच येवन तांकां हें करतात। एक बरी गजाल म्हणल्यार की आतां वॅक्सिनां येवपाक लागलीं, वॅक्सिनेशन ड्रायव्हूय चालू आसा आनी लोक वॅक्सिनूय घेवपाक आतां पयलीं जितलो हें नासलो वॅक्सिन घेवपाक तितलो आतां लोक तातडीन वचोन वॅक्सिन घेवपाक लागला। हांगासर आतां राजीव गांधी कला मंदिरान वॅक्सिनेशन जाता, तशेंच GMसान वॅक्सिनेशन जाता, तशेंच हांगा एनिमल हजबंड्रीचें एक गेस्ट हावस आसा थंय वॅक्सिनेशन जाल्लें आसा। सो लोकांनी वॅक्सिनेशन घेवचें आनी त्या पद्दतीन ही कोवीड जी फैलाव आतां चेन जी आसा ही ब्रेक करपाक सगळ्या लोकांनी मदत करची असो म्हणून आमदारांनी तांकां सगळ्या लोकांक उलो मारलेलो आसा। ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।